नमस्कार. आयज हांव मानशे वाड्यार आसा आनी कोरगांवा. आयज ही खऱ्यांनीच दुखाची गोश्ट आहा जी आयज म्हाका पळोवनूय खूब दूख दिसलें जेन्ना हांवें तो व्हिडियो पळयलो. कित्याक म्हाज्या गांवांत अशें आहा जाल्यार म्हाका आजून कोणी सांगूंक ना कित्याक हे अशें म्हाजे विचार जालो. आनी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबराक आनी आमच्या सरपंचाक फोन करून विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कांयच सांगूंकूय नासलें. तेका लागून आयज हांगासर जेन्ना मागीर काल हांवें सांगलें तेन्ना आयज हांगासर हांव सकाळी फुडें पावलो. ते सगळे आयज आमच्या कोरगांवचे सरपंच आहा आमचो, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच, तशेंच आमचे मेंबर्स आनी तशेंच म्हाजे बरे कार्यकर्ते आयज सगळे हांगासर येयल्ले आसा, जे आयज खऱ्यांनीच तांकां गरजेची कोणी तरी ताका हात दिवंक जाय आसलो. तर आयज हांव तांकां हात म्हाजो दितलो आनी तांकां हांव हें जें पळय घर आसा तें घर तांकां सगळें बांदून दितलो. घर बांदूनूय न्हू, तांकां पोटा खातीरूय तांकां सपोर्ट जाय. ती आयज कामाक ना आनी कामाकूय वचना खंयसर ताका, आनी ती जाणटी आहा. ताका लागून तेंचो कितें आहा पळय सपोर्ट तितलोय हांव तांकां सपोर्ट दितलो. घर बांदून तांकां आतां ऑलरेडी सांगलेलें आहा हांगासून तांकां शिफ्ट करता. ते जेन्ना घर बांदता तेन्ना तांकां हांगासर रावंक मेळचें ना. ताका लागून तांकां एक भाड्याचो रूम करून तांकां थंयसर शिफ्ट करून तेंचें घर हांव एज फास्ट तेंचें हांव स्टार्ट करतलो काम आनी करून दितलो. कित्याक हांवें जेन्ना पेडण्यान हांव भितर सरलेलो तेन्ना म्हाजो विचार असोच आसलेलो की गरिबाक पयलीं पावपाचो आनी गरिबाचो साथ पयलीं दिवपाचो. तो आयज हांव म्हाजें काम करीत आसा. ज्या पासून हांव आमच्या पेडण्यान भितर सरला त्या पासून हांवें खुबश्या लोकांक अशें हेल्प सपोर्ट दिला आनी घराय बांदून दिल्लीं आसा. ती आतां तितूंतलें हें एक आसतलें घर जें आयज तांकां खऱ्यांनीच गरिबाक गरज आहा. एक घर म्हणटा तें सदांच हे पयलें हें आसता, कित्याक आयज घर ना जाल्यार मनशाक आनी कांय हें ना. ताका लागून जे पळय तांकां कितें सपोर्ट जावं तो हांव तितलोय सपोर्ट तांकां करपाक फुडें रेडी आहा. जुने घर आसा हे पयलींचे मातयेचे घर हे. ताका लागून आतां म्हाका दिसता ते पावसांत अशेंच रावले जाल्यार ते मातशे चड डॅमेज जातले. ते सरांक ते मॅसेज कोणी पावयलो आनी सर हांगा तातडीन येयले आनी तांकां हेल्प करता म्हणून म्हाकाय बरें दिसलें. कित्याक गरिबाक सदांच सर प्रोत्साहन फुडें सरतात. हांवें तेंच्या नागजरे त्या खूब जाणांक घर बांदून दिले सरांनी आनी आमच्या ते मायणात पावले आनी खरोखरच सरांनी हे तांकां उपकार करून घर बरें बांदून दिवपाचें आनी आमच्या मानशेच्या वाड्यार हे नांव सरांचे फुडें येवपाचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक सर सदांच गरिबांक फुडें सरता. हांवें पयलीं पासून आयकलें सरांचें, पण आज प्रत्यक्ष म्हाका आमच्या वाड्यार येवन सरांनी कितें करून दाखयलें. म्हाका खरेंच मना पासून बरें वाटलें. म्हाका एक बरें दिसलें की सरा सारको माणूस की आयज म्हाका इतले जे आयज राजकारण पळयलें, पण जर गरिबांचो विचार करपी जर सर आसात. हांवें नागजर पासून ते वारकण पर्यंत तर कोरगांव पर्यंत हांव पळयतां. ज्यांनी तेणी मदत केलेली घराक, ती घराक अशी मदत न्हू की बाबा नळे दिले आनी दिले मदत न्हू. तो पूर्णपणे सरान आज पर्यंत हांव पळयतां घर बांदिसर तेणी पूर्णपणे तयार केलेले आहा घरा. आयज एक वारकणा एक चालू आहा. तशेंच आयज सरान तेंचो पयलीं विचार कितें केलो तो तांकां खंय शिफ्ट करपाचो विचार केलेलो आसा. हेंच म्हत्वाचो आहा. आनी घर हें उबें करपाक तेणी जो आयज फुडाकार घेतलेलो आहा सरान, तें म्हाका एक बरें दिसता. कारण सराच्या फाटीं सदांच आमी सदांच आसतले. कारण तो जो विचार करता बारीक लोकांचो तोच एक मोठो आहा. आनी बारीक जे गोश्टींचेर तो आयज बारीक विचार करून जो आयज हांगासर येयल्लो आहा. आयज ताका सकाळ फुडें येवन कितें करपाक जाय आसलें तर तेंचो विचार करून हांगासर येयलेले आहा सर. ते खरेंच तेंची परिस्थिती कितें आहा ती. आनी हांव एकच मागता सराक सुद्दां म्हणटा, ज्या बारीक लोकांचो विचार सरान करपाचो आनी सदांच तुमच्या लोक फाटल्यान जे गरीब लोक जो आसा तो सदांच तुज्या फाटल्यान आशिर्वाद आसतलो. आनी हेज्या फुडें आमी सदां तुज्या फाटीशी सदांच रावतलो. कारण ज्या गरिबाच्या फाटल्यान रावता थंय. काल आम्ही अत्यंत वाईट एक व्हिडिओ काल बघलो. याचा व्हिडिओ कोणी व्हायरल केलो आमच्या मीडियान आणि वाईट परिस्थिती त्यांची बघून अशी दिसता की ह्या परिस्थितीतून आम्ही सुद्धा बाहेर सरलेले असली. ही परिस्थिती मी स्वतः बघलेली ह्या परिस्थिती काय ही अशी. आणि आज आम्ही सुद्धा आज विजिट दिवपाक काल म्हाका निवृत्ती सरान भाईन सुद्धा फोन केल्लो सर रात्री. आणखी सकाळी तुम्ही म्हटलं 10:30 आम्ही पावतले, पण आमदार रातच्यान म्हाका कॉल करीत हा की ना मातशें बेगीनच वचूंक जाय आमकां. म्हणून ती परिस्थिती खूप बिकट आहा थंयसर. म्हणून आम्ही सकाळी आज बेगीन हांगा पावले. पूण ही परिस्थिती अशी बघून दिसता की खूप तांकां त्रास जालेलो. कोणाक खबरच ना म्हाका दिसता, कोणी सांगकय ना फुडें आमदाराक. पण आमदारान आयज आमकां आश्वासनय दिलें आहा की तांकांय आश्वासन दिलें की आपल्या खर्चान बांदून दिता. आणि हांव भाईचे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक ती
ह्या एक असल्या एका परिस्थिती कोणी प्रोपोगंडा करपासून राजकारणाचं प्रोपोगंडा करपासून ही एक हेल्प हा आणि ही हेल्प अशी करपाची आमदारां आणि आमदारां करते म्हणून ही आमकां आश्वासन दिलेले आमदाराचे धन्यवाद म्हणटा आणि थँक्यू. आमकां तुझी खबर नसली काय खबर नव्हती. माझा घाट बघून मी थाला पावसान खाई राहिला म्हाका कोणती तुमची ऑर्डर म्हाका आनी कोणी भाव ना बहीण ना हे आता बहीण 16 वर्सां जाली भुरग्यां ना हां आता 2 वर्सां जाली हे भुरग्याक 16 वर्सांनी लग्न भुरग्यां आता ती शिकत आता माझ्या घरी आता काय करू माझ्या खेळतात जाता आयज आमदार येयलो काय सांगचो ते तू उषा आयज आमदार येयला तुमकां मेळपाक मी तुमकां आता काय सांगा म्हाका निरंग दावा करता येवनो आनी चेडू बांदून दिता म्हाका तुमचो झाड आनी काय येना बांदून दिता तुका बियाणा घालता माझी आनी कशी भला माझ्यासारखी येली हे पण आता हिरवं कशी आहे बियाणा घाल तुम्ही हांव बांदून दिता तुका. तो आधार ना ते गव्हर्मेंट मागता तेचे आधार मागता उपकार मागता ते आमकां घर बांदून दिवपाचे मोठी बांदून दिवपाचे आमदारान सगळ्यान फुडें सरपंच तेंचो आमकां आधार आनी तेचे आमकां उपकार. आमदारान आतां तुमकां कितें सांगलें गे आमकां बांदून दिता सांगलें आमकां खूब खोशी जाली म्हाका बांदून दिता म्हटल्यार आमी टेन्शनान आसले आमी कशी करतली घरान पावसान सगळें उदीक वता न्हिदोंक लागूना आतां आमदार आमकां फुडार आहा तेचे देव बरें करूं म्हणटा आमी आनी आमकां बांदून दिवं न्ही इतलें मागता आनी तांकां जिवन सुशेगाद सगळ्यांक दवरूं न्ही तुमच्या जीवनात आरोग्य आयुश्याक तांकां बी सुशेग दिवं न्ही सगळ्यांक आमकां आमदाराचे धीर दिसलो म्हाका आमदारीत आमकां धीर दिसलो माझ्या हातीन काय समजून आता पळय वर दी माझा हात पावा ना माती भिंती कोसळटात बांदून सगळें आतां आमदारान सांगलां मगे हां बरें आमदारान सांगलें आमी आतां खोशी आसा. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.